दिवचलच्या IDC वाठारांतल्या रस्त्या खातीर सरकार 70 लाख मोडपाक तयार आसा. वर्क ऑर्डर लेगीत आज जाल्या, मात जमीनदार NOC दिनात देखून रस्त्याचें काम आडखलां अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें स्पश्ट केलां. रस्तो जायना ताका सरकार वा हांव जबाबदार ना अशें आमदारान स्पश्ट केलें. पळयात. IDCक जोडून फुडें वचपी कातर वाड्याचेर डांबरीकरण केल्लो रस्तोच ना, आसा तो मातयेचो. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटले कितलेशेच वर्सांच्यान करीत आसात. मात हे मागणे कडेन आयज मेरेन आडनदर जाता अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. हो रस्तो जालो ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी 2 दीस पयलीं थळाव्या लोकांनी दिल्ली. हे फाटभुंयेर आमदारान स्पश्टीकरण दिलां. IDCचो रस्तो एक सगळ्यात पयलीं सांगता, तो IDCच्या रस्त्याचेर ॲटलिस्ट म्हाका दिसता 50 जाण ओनर आसा. लोकांचे बारीक बारीक शिरे ती कामत म्हणून फॅमिली आसा, कित्याक हांव ह्या लोकांच्या घरा गेल्लो आसा, गांवकारांची आसा, मागीर आनी कोणाची आसा. ह्या तरी आमी कितकेशेच NOC घेवन फायल प्रोसेस केली. आज म्हाजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा, तेचो कॉस्ट अरावंड 70 लाख सुमार त्या रस्त्यार सरकार मोडपाक तयार आसा. आता इश्यू कितें आसा, थोडे दीस पयलीं आमी असोच एक रस्त्याक म्युन्सिपाल्टीच्या फंडांतल्यान नाल फोडलो आणि मागीर म्हाका कळ्ळें की कोमनीदादचे आसा, कोमनीदादीन आडायले, इश्यू जालो. सो ह्या फावटी हांव कावन्सिलराक सांगला सगळे NOC घेऊनच सुरू कर, नाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. इश्यू कितें आसा, भितर थोडे लोक आसात IDCतले, तांकां हो रस्तोच जाल्लो नाका. हांव सांगता कित्याक तेच वचून कोणाक तरी हें करतात आणि मागीर ते बेश्टेच बोवाळ घालतात. आता कोण तरी म्हणटालो 4 लोकां खातीर सगळ्या लोकांचो रस्तो आडयता, असो इश्यू ना. हांव सांगता, हांव एक रस्तो 1 कोटी मोडून गेलो फणसांनी म्हणून, म्हाजे कडेन लायव्ह उदाहरण. एकटोच भितर ओपोज आसा, तेणी तो रस्तो ब्लॉक केलो, कोर्टान गेलो, 1.5 वर्सां आमी कोर्ट झगडले आमचें सरकार. परत सरकाराच्या नांवार येयले आनी आतां आमी रस्तो केलो, आतां परत तो गेला कोर्टान. हांव हे ओपनली सांगता. आनी हे कोण तरी हांगा इतली वायट परिस्थिती, गांवांतले लोक शहरान RTI घालतात आनी कित्याक कामां केली काय म्हणून आडायतात. सो तिसले NOC ना. जे कोणाक म्हणटा रस्तो ब्लॉक आसा, ॲक्च्युली कावन्सिलरान उत्तर दिवंक जाय, तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच करूंक जाय. हांव सांगता कोण ओनर आसात ते 3 वर्सां हांव ते फाटल्यान आसा. कित्याक म्हाका खुशी जाता, म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाल्लो लोक केन्ना येना, म्हाका खूब खुशी जाता. हांगा जे आसा ते NOC सगळे घेवचे, नाल्यार तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. फाल्यां काम करूंक आमचो इंजिनियर तयार आसा. पण अशें म्हणटा, जेन्ना कितें इश्यू जाता कोणूच येना. सगळें कितें वायट जाल्लें आसता तें आमदाराचे तकले आणि सरकाराचे तकले, आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे तकले. सो आमी आतां आमचोय सरकार आतां खूब स्ट्रिक्ट जाला. इनफॅक्ट आमी आतां नवो फॉर्मेट काडला की अशी NOC दिवची, ती प्रॉपर्टी तुमी ट्रान्सफर करपाची सरकाराच्या नांवाचेर, तरच आमी आतां सरकार हात घालता. तो पळय आमचो इंजिनियर हय म्हणटा. पयलीं तशें नासलो, इतको रूल स्ट्रिक्ट नासलो. आमी अशें प्रायवेटय म्हणजे कामां करतालीं. आतां कशें सरकारान जर पयशे मोडले, आतां हो हॉल सरकार मोडटा, फाल्यां ह्या हॉलान कोणीय येता, तुमीच रावूं शकता अशें ना. हांव तुमकां ओपनली सांगता. पण सहसा कोण दुसऱ्या गांवांतले लोक हांगा कित्याक येतले? सगळे हॉल आसा ते पब्लीक, जे आमी सरकारान बांदले, कोणीय येवं शकता. देवस्थानाचो असो अध्यक्ष आसा, पब्लीक मनी, हे इतलें समजून घेवंक जाय. म्हणून आतां परत एक आनी हे काडला NOCचो नवो फॉर्मेट. हाल्ली ह्या 2 म्हयन्यांक काडल्यात आमी नवे रूल. खूब कडेन सरकाराचे हात भाजलेले आसा. सो लोकांनी प्लीज समजून घेवचें. आमदार न्ही, आमदाराक सगळ्या गोष्टीची बारीक बारीक गोष्टीची खंत आसता. बारीक आतां कॉर्नराक सुद्दां लिकेज आसा, तेचो सुद्दां लोक व्हिडिओ व्हायरल करता. ती लिकेज मुद्दाम दवरल्या, कित्याक जर तो फूल टायट केल्ले जाल्यार पायपलायन फुटलेली आसा म्हणून मुद्दाम दवरला. पूण ते दीस हांव पळयल्यार कोण तरी तो व्हिडिओ व्हायरल करता. प्लीज लक्षांत दवरा, खिचड व्हिडिओ व्हायरल करतना विशयाचो सब्जेक्ट करात. हांव इतके दिसा उलयना, पूण आतां उलोवचें लागतलें. लिकेज ती व्हायरल करपाक दॅट इज अ रिजन बिहायंड इट. टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा. हांव आत्तां टायट करूंक सांगता, जाल्यार 2-3 लायनी फुट्टले आनी सगळो इश्यू जातलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत.